नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्य कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. सद्याक आमी समाजातले वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर ह्या माध्यमांतल्यान ताचेर चर्चा करतात. तर सद्याक जर एक प्रश्न गोंयाक तो गाजता तो म्हणजे ह्या इलेक्शनाक जे 2027 जे विधानसभा इलेक्शन येतले तातूंत भितर गोंयचे जे एसटी भाव आसात तांकां राजकीय आरक्षण मेळटलें काय ना हो मुद्दो आसा. आनीक सद्याक एसटी भावां मदीं एक तरेची तांचो अनरेस्ट तयार जाल्लो आसा. तांकां दिसपाक लागला की आमकां 2027 हे रिजर्वेशन मेळप कठीण. आनीक त्या खातीर काल जी एसटीची मेन संघटना आसा उटा तांणी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की आतां आमचें पाशें सोंपला आनी आतां अल्टिमेटम बिटम कांय ना. गव्हर्नमेंट जर दिता काय ना तें गव्हर्नमेंटान डिक्लेअर करचें, नाल्यार आमी आमचो फुडलो जो कितें स्टेप घेवपाक जाय तो घेतला म्हणून. आनी ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर आमी चर्चा करपाक आपयल्यात ते बाब एडवोकेट उपासो गांवकारांका देव बरें. नमस्कार. येवकार तुका. उपाशी बाबाची जर वळख करून दितले जाल्यार ते ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉई फेडरेशनाचे प्रेसिडेंट आसात. दुसरे ताजे परसय आनीक ही म्हणजे ट्रायबल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन ही 2003 आमचे सोंपिल्ले आमचे एसटी लिडर आनी पयलींचे आमचे आदले कायदो मंत्री डॉक्टर काशीनाथ जल्मी हांणी स्थापन केल्ली संघटनेचे उपासोबाब ट्रेजरर आशिल्ले. सो इतले आनी हे चळवळीक तांचो वांटो आसा तितलो म्हाका दिसता आनी कोणाचो आसपाक शकना. पयलींच्या जल्मी धरून सगळो जर हे जर पळयलो जाल्यार. सो म्हाका एक हे की तुमकां 2003 हो एसटीचो दर्जो मेळ्ळो. आनीक म्हज्या कोतान तुमकां आनीक फुडले ताजे फाटल्यान जे इलेक्शन येतात थंय तुमकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय आशिल्लें. 2003 ते 2026 आसात. अजुनूय तुमकां हो दर्जो मेळना. सो हो मेन म्हणटा तो हो सगळो प्रश्न असो रखडत उरपाचो कारण कितें काय ताजे वयल्यान आमी सुरू करया. मागीर हाका जबाबदार कोण आनी कोण कित्याक कितें जालें तेंय आमी जाणून घेवया. जर समज तुमकां हाजी थोडीशी माहिती जर समज दितली जर जायत आमी मातशे फाटीं वचचें पडटलें 2003. 2003 पयलीं आमी एसटी नाशिल्ले. पूण आमी 1964 आमकां एसटी जावचो म्हणून आमचो विधानसभेत ठराव जाल्लो आनी तोय सेंट्रल गव्हर्नमेंटान गेल्लो. जेन्ना तो आमचो जिवा गांवकार म्हणून नॉमिनेटेड आमदार आशिल्लो तांणी तो मांडिल्लो. आतां तो जाले नंतर तो तसोच चिरगळत उरलो आनी आमचे न जावपा कारण म्हणल्यार आमकां गोंयांत फक्त 2 MP आशिल्ले आनी तांगेलें तें पाठबळ पावना आशिल्लें असो दिसता म्हाका. जेन्ना 2003 जेन्ना हो म्हणजे व्यापक स्वरुपाचो जे अदर स्टेटीक जे एसटी आशिल्ले भाव आशिल्ले तांकां घालपा खातीर जो मुवमेंट जालो आनी थंय जी चळवळ जाली आनी थंयच्यान एसटीक आमकां ताजे पयलीं तुमच्या गोंयांकय जाल्यात. चळवळ जाली. आनी ती मेळोवपा खातीर आमी एसटी मेळोवपा खातीर ती जेन्ना ती कमिटी आयली हें जालें ते सगळे हातूंत जावन आमकां 2003 एसटीचो दर्जो मेळ्ळो. आतां एसटीचो दर्जो मेळ्ळे नंतर प्रामुख्यान ज्यो घटनेक अधिकार जे आसात न्ही ते आमकां मेळपाक जाय आशिल्ले. म्हणजे 2003 जेन्ना जानेवारीन जाले तेजे नंतर आमकां जी मागणी आसात म्हणजे एम्प्लॉयमेंट मागीर जे हे आपले थंयचे रिजर्वेशन दुसरे हाजे ते सगळे आमकां मेळपाक जाय आशिल्ले एज पर त्या घटनेन. पूण त्या घटनेन आमकां मेळ्ळें ना. आनी त्या घटनेक आमकां मेळ्ळें ना म्हणून आमी वेरियस स्तराचेर आमी लेटरां मांग करपाक केली. इवन 2006 आमच्या सम एसोसिएशनान आमी म्हणजे उटान म्हण किंवा आमी म्हण की आमी ती लेटर केली गोवा गव्हर्नमेंटान आनी गोवा गव्हर्नमेंटाचो वेन द आपलो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर रामराव देसाय आशिल्लो ताजे थ्रू ते लेटर गेल्ले आसा आनी दॅट इज अ प्रूफ. जाय जाल्यार हांव तो दाखोवपाकय शकता. सेंटरा कडेन गेले आहा टू गिव यू द एसटी रिजर्वेशन आमकां दिवचें म्हणून असेंब्लीन. आनी ते गेले नंतर ते नंतरच्या काळान ते तशें उरलें. म्हणजे जो स्टेट गव्हर्नमेंटाचो जो फोर्स जाय आशिल्लो ते करून घेवपाक तो जालो ना. आतां म्हाजें अशें म्हणणें जी घटनेक जे अधिकार आसात ते मेळोवपा खातीर आमकां व्हडलें आंदोलन करपाक त्या गरज पडटा. आंदोलन करपाक जाय हें भीक मागतले जाल्यार आंदोलन करपाक जाय जें कांय ना तें मेळोवपा खातीर आमचो जितलो फोर्स आसा म्हणून आमकां तें घेवपाक जाय म्हणून आमी आंदोलन करपाक जाय. पूण हें आमकां सहज मेळपाक जाय आशिल्लें. आतां हें सहज कित्याक न मेळ्ळें जाल्यार म्हाका इतलेंच दिसता की एसटी लोक मुखार येवपाक हांकां नाका. हांकां म्हळ्यार कोणाक? गव्हर्नमेंटाक.
खंयचोय गव्हर्नमेंट जावन तो म्हणजे 2007 to 12 पर्यंत आशिल्लो पळय न्ही तो काँग्रेसी गव्हर्नमेंट आशिल्लो आणि ताजे नंतर आतां बीजेपी गव्हर्नमेंट आयला. आतां जर समज आमी ती सगळी वाटचाल केली तर जाल्यार जेन्ना सेंट्रलाक तो मोठ्या प्रमाणात फोर्स तयार जालो आणि आमकां ते इलेक्शनूच दिवपाक जाय आणि त्या वेळार तांचे इलेक्शन अदर स्टेटीचे इलेक्शन आशिल्ले ते 14 आशिल्ले. एक म्हाका तूं म्हणटा गव्हर्नमेंटाक नाका हय. 2003 ते 2026 म्हणजे 23 वर्साचो काळ. असली फाटली 12 वर्सां तर बीजेपीचोच गव्हर्नमेंट आहा. ताचे पयलीं आनीक 5 वर्सां गव्हर्नमेंट आशिल्लो. 18 वर्सां 23तली 18 वर्सां गव्हर्नमेंट बीजेपीचो आशिल्लो. बरोबर. तातूंत भितर तुमकां स्टेटस मेळ्ळो एसटीचो. बरोबर. मान्य आसा. मदीं एक 5 वर्सांची दिगंबराचो हे आशिल्लो काँग्रेस आशिल्लो. सो जर तुमचेर जर अन्याय जर केला किंवा नाका जाल्यार हे बीजेपीक नाका अशें चलना. जर समज ही सिच्युएशन सगळी पळयली तर जाय जाल्यार तशेंच दिसता हे प्रोलॉंग करपाक नाका अशें न्ही की तुमकां दिता आमी तुमकां दिता. आतां तुमकां दिता म्हळ्यार केन्ना दिता हो मुद्दो आसा. जेन्ना दिता तर जाय जे अधिकार आसा ते दियात मरे तुमी. ज्या घटनेन आसा ते कोणाक आनी आमी दुसऱ्याला कोणाक तरी काडून घेनात. आमी आमचे स्वताचे जे अधिकार आसा ते आमी मागतात. म्हणून आमकां आतां तुमी जो प्रश्न काडलो न्ही त्या प्रश्नाचें उत्तर दिता आसतना अशें जालें की 2013 कारण 2001 सेन्ससा प्रमाणे ते पॉप्युलेशन काडपाक जाय आशिल्लें. आमी 2000 सेन्ससा प्रमाणे आमी तातूंत इन्क्लूड नासल्या कारणान गोंयांत फक्त 526 लोक आशिल्ले आणि 526 लोक आशिल्ले तेजे नंतर आमी जेन्ना इन्क्लूड जाले तेन्ना आमी जाले 1,32,590 आणि आमचे ते पर्सेंटेज आशिल्ले न्ही ती 9.98% हे सेन्सस कमिशनान डिक्लेअर केला आणि दॅट फिगर्स इज विथ द इलेक्शन कमिशन 2013. पण जेन्ना 2013 जेन्ना हो इश्यू इलेक्शनाचो गेलो आणि आमची इलेक्शन आशिल्ली 17 जेन्ना 13 गेली न्ही तेन्ना अदर राष्ट्रां बरोबर आनी थोडी स्टेटी आशिल्ल्यो त्यो म्हणल्यार गोवा, मिझोराम, सिक्कीम आणि त्रिपुरा आणि त्या लोकांनी 2013 सगळं आपल्याला ते करेक्ट केलें. वेरेज आमची जो डेटा आशिल्लो जो गोंयच्यान वचपाक जाय आशिल्लो तो गोंयच्यान डेटा गेलो ना काय सारको गेलो ना. जो पयलीं गेलो न्ही तो कितें केलो मिसगायडेड करपाक गेलो. आमचे जे पॉप्युलेशन खंय खंय आशिल्लें केपें आशिल्लें सांगे आशिल्लें प्रियो आशिल्लें मेजॉरिटी पॉप्युलेशन मेजॉरिटी म्हणजे जवळ आमी थंय 60% 70% अशें आशिल्ले आणि तातूंत नुवें ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ली सालसेतीन. ही नुवें धाडपा सांडून जेन्ना ती तेणी मयें केली आणि मयें निग्लिजिबल 2.3 कितें आशिल्ली ती आणि जेन्ना ती इलेक्शन कमिशनान व्हेरीफाय केली तेन्ना तो डेटा रॉंग म्हणून आयलो. तुम्ही ते आमच्या पेशवाईक भितर धचा मा करून जसो मारून उडयलो तसो तुमकां तो सामको मारून नुव्याचे मये केल्यान मारून उडयलो. आणि हे जाले नंतर 23/12/13 लेटर आयलें फ्रॉम. ती फायल घेतल्या हाताक घेवन उरल्या ना 13 ते कमिशना कडल्यान हाका आयलें लेटर आयलें की तुमी हे पळय कितें केलां पळय न्ही धचा मा पळय म्हणटा न्ही तो तुमी सारको करा आनी धाड. पूण आज पर्यंत तो गेलो ना अशें म्हाका दिसता. कारण कित्याक आसा आज पर्यंत गेलो ना कित्याक हांव म्हणटा की जर समज हें गेल्लें जाल्यार हें जेन्ना आतांचें जें नोटिफिकेशन एक्ट जो आयला तो एक्टान कितें म्हटलां सामकें क्लियरली म्हटलां त्या बेजिसाचेर. इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दॅट हे पळय जें आसा न्ही त्या बेजिसाचेर म्हटलां द रिएडजस्टमेंट ऑफ द रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब्स इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ स्टेट ऑफ गोवा 2025 हो एक्ट म्हणटा. हांगा खंयच एडजस्टमेंट करपाचो फक्त 40 आसा तातूंत ते खंय खंय बसता घालपाचे. दिस इज सिंपल आणि दिस पावर कॅन बी गिवन टू द इलेक्शन कमिशन आणि इलेक्शन कमिशनाक जर समज दिलो तर जाल्यार हो इश्यू काबार जाता. उपासबाब म्हाका एक सांग तुमी 13 भितर म्हणटात ते की त्या धचा मा जालो माचा ध जालो कितें जालें तें जालें मुद्दम केले काय इट वॉज अ मिस्टेक. आतां जर समज आमी तशें तर त्या दृश्टिकोनांतल्यान जर समज विचार केलो जाल्यार धचा मा करप हो इतिहासाक सुद्दां तो पर्पजली केला असो जाता. हांगा जो इलेक्शन कमिशनात इलेक्शन ऑफिसर आशिल्लो तेन्ना तो हो आपलो नावती ताका मयेच्या जाग्यार नुवेच्या जाग्यार मये करपाचें म्हणजे एन आनी एम करपाचें पळय न्ही हातून फरक तेका कळना. एज व्हडलो क्लास 1 ऑफिसर
म्हणजे ह्याचे वयल्यान दिसता आणि अपरायट ऑफिसर अपरायट ऑफिसर आणि ताका व्हडलेशें प्रायज मेळटा म्हणजे हे जे कितें केलां पळय न्ही हे पर्पजली केलां आणि आमकां मेळची न्ही म्हणून केलां. सो अशी जर खंयचोय गव्हर्नमेंट जर तूं गव्हर्नमेंटाक काम केल्लो मनीस हय तुका खबर आहा गव्हर्नमेंट कशें चलता कशे चेंजीस जाता सो अशें जर कितें जर केला जाल्यार खंयच्याय गव्हर्नमेंट ऑफिसराक ताका काय स्वताचो काय स्वार्थ नासतलो काय नासतलो सो कोणे तरी सांगून बरोबर. हें केलां अशें चलना. सरकार कोणाचें येयलें तेन्ना तेन्ना सरकार बीजेपी आशिल्लें. मनोहर पर्रीकराचें. हय सो एसटीक बी हे दर्जो मेळचो न्ही काय प्रोलोंग जावचो हय हे सरकाराच्या मनोहर पर्रीकराच्या गव्हर्नमेंटान केला अशें म्हणपाचें आसता तुका. पळय हे जर समज तसो विचार केलो तर जाय जाल्यार तशें दिसता जरी समज हांव तेणी केलें अशें म्हणपाक जाल्यार म्हाजे कडेन ठोस पुरावे आसपाक जाय. ओके पूण हे ताणें तशें केलां कोणाचे दिसता. हय पळोवपाक तशें दिसता. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे अशी की जेन्ना हे तांचे मिस्टेक लक्षांत हाडून दिली कोणी इलेक्शन कमिशनान करेक्शन करून धाडपाक जाता आशिल्लें आणि 17क आमकां तें मेळटा आशिल्लें 13 ते 17 4 वर्सां आशिल्लें. अशें कितें जाल्लें 17क भितर तुमकां दिलो म्हणल्यार कितें तरी त्रास जाता म्हणून दवरप न्ही त्या कुशीन म्हणल्यार प्रोलोंग करप अशें कितें जावपाचें सारकें आशिल्लें 17क की तुमकां मेळ्ळ्यार कितें वेगळें जावपाचें. पळय 17क मेळ्ळें जाल्यार आमचे कोणी तरी 4 एसटीचे आमदार येता आशिल्ले. कित्याक लागून मेळूंक नाका म्हणटा अशें कितें कारण आशिल्लें की तुमकां इतलें प्रोलोंग करपाचें तर जालें जाल्यार तेंच म्हणटा की जर समज आमचे 4 एसटीचे आमदार आयले तर जाय ते एक संघ उरता आशिल्ले एसटीचे म्हणून उरता आशिल्ले. आणि मागीर फाल्यां ती मिनिस्ट्री पदां किंवा आनी कोणाची पदां आसा न्ही ती तांकां ती वेटेज येता आशिल्ली की बाबा हांकांय बी कितें तरी दिवपाक जाय. तूं अशें पूण ताणें दिलें न्ही एसटी रिप्रेझेंट दिले आमदार जिखोवन हाडले एसटीचे. पळय आमदार जिखून हाडप आणि रिझर्वेशनाचेर येवप हातून खूब फरक आसा. तुमकां खबर आसतलें की तुमी हातून तज्ञ म्हणल्यार जाता किंवा तुमकां हे सगळें खबर आसा. आतां हांव कित्याक म्हणटा की जेन्ना एक कॅन्डिडेट पार्टीचो आसा न्ही आणि ताका निवडून पार्टीन हाडले न्ही ताजेर सर्टन पार्टीची बंधनां उरतात आणि तो आपली तोंड उगडी करपाक शकना किंवा पार्टीच्या प्रिन्सिपल किंवा पार्टीचे जे कितें हे आसात न्ही ताजे अगेन्स्ट वचपाक शकना. वेरे जर समज असे 4 लोक आयिल्ले जाल्यार ते स्वताच्या आपल्या कॉन्स्टिट्युशन म्हणजे हेजे खातीर आपली जमाती खातीर ते कितें तरी नवी कितें हें करपाक शकता आसले म्हणून तो एखादे तांकां हाडलो आसलो जाय. एक आतां म्हाका तुगेल्या म्हाका ह्याच प्रश्नाचेर येवपाक जाय म्हणून तुका पयलीं हांवें तो पेरिल्लो एक पेरतात म्हणटात पळय तुमच्या हातूंत भितर पयलीं साकून जर पळयलें गव्हर्नमेंट बीजेपीचे आसतना साकून पयलीं बाब प्रकाश वेळीप तुमचो उठांतलो सारको संघटनेंतल्यान फुडें आयिल्लो ताज्या फाटल्यान रमेश तवडकरा सारको मनीस तोय संघटनेंतल्यान आयिल्लो तो बरे मिनिस्ट्री पदाचे आशिल्लो ताज्या फाटल्यान गोविंद गावडे तो तुमच्या हाजे वेळार उठाचें आंदोलन जालें तेन्ना जेलीक रावून आयिल्लो बरोबर. ताज्या फाटल्यान परत रमेश तवडकर आता. सो तुमचे इतले सारके स्ट्रॉंग लॉबी आसतना ह्या तुमचे जे कोण आसात जे लिडर आसात तांणी ज्या तरेन प्रयत्न करपाक जाय आशिल्ले ते करुना ताका लागून हे उरले. ताणें प्रयत्न करपाचे तांचे पदान ते परीन ते प्रयत्न केले परंतु जाता कितें हांवें आतांच म्हणलें तशें की जरी समज ते आमदार जाले मंत्री जाले जाल्यार तांच्या पार्टीचो जो तांगेलो हे आसता न्ही प्रेशर आसता न्ही तो उरता आणि पार्टीचो प्रेशर आसले नंतर ते तांचे हाय कमांडा कडेन किंवा तांगेले जे व्हडले जे कोण हे आसात न्ही जे डिसिजन मेकर म्हणटात तांचे कडेन ते तितले जोमान सांगपाक शकनात. आतां उदाहरण जर समज दितलें तर जालें तर जाय गोंयची जर समज वतलें कितें वतलें तर जाय आमकां आमच्या मुख्यमंत्र्यान ते थंय होम मिनिस्टर धाडचे पडटा. आणि हे आतां जेन्ना हें जालें न्ही तेन्ना आतां ह्या हो एक्ट आसा तो न इम्प्लिमेंट जावपाक आमच्या गोंयच्या आणि ते फॉरवर्ड केलें किंवा रिकमेंड केलें हें आमकां खबर ना. उपास बाब हो तुका हांव परत विचारता कारण तूं सिस्टमाक आशिल्लो सिस्टम म्हळ्यार फकत गव्हर्नमेंटाचें न्ही प्रकाश वेळीप जेन्ना हे आशिल्ले आमचे डेप्युटी स्पीकर तेन्ना तूं ताचो PS आशिल्लो ताज्या फाटल्यान आतां फाटीं रमेश तवडकर जेन्ना तूं रिटायर्ड जातकीर रमेश तवडकर जेन्ना मंत्री जालो तेन्ना तूं ताजो OST आशिल्लो. ना हांव रमेशाचो OST स्पीकर जातकीर तेन्ना OST आशिल्लो मागीर तुका खबर आहा ती सिस्टम आसा ती सगळी पयल्यार. सो तुका उदरतोच प्रश्न म्हजो की खरेंच प्रकाश साहू रमेश साहू गोविंद जावू
हांचेर कितें बीजेपीच्यान कडल्यान प्रेशर आशिल्लो ताका लागून ते ज्या तरेन एक्ट जावपाक ते जावंक ना. जर समज आमी बारीक पळयलें जर जाल्यार विचार केलो जाल्यार एक बीजेपी पार्टीचो तांगेलो सिस्टमॅटीक तांगेलो एक कितें म्हणटा ते आपणे अजेंडा आसता की तुवें तें उलोवप, तुवें तें करप, तुवें तें करप, अशें जेन्ना आसता न्ही तेन्ना आमी म्हणपाक शकनात आनी म्हणपाकूय शकतात की बाबा तांचेर प्रेशर आशिल्लो म्हणून ताणें हें केलें ना किंवा प्रेशर नासतना तांकां करपाक दिलें ना अशें म्हणपाक शकता आमी. म्हणजे आमचे कडेन जेन्ना ठोस पुरावे ना तेन्ना आमी कोणाचेर आरोप करपाक ओके, पूण तुका तांकां क्लिनूय चीट दिना. हय, क्लिनूय चीट दिना. बरोबर, हांव क्लिनूय चीट दिना. ते करपाक शकताले जाल्यार तेणें केलें ना आनी करपाक तांकां आडोवन बी आडावपाक शकतात. अशें आतां तशेंच जालें म्हणटात. कोण तरी मुखार येवन कोणाक तरी फुडें काडून हे आनी मातशें कुशीन दवरपाचें अशें तरेन चल्लां अशें म्हणटात. बरें, म्हाका म्हजो एक आनी एक प्रश्न आशिल्लो. तुमी जेन्ना पयलीं 2003च्या पयलीं गोंयाक एक एजिटेशन जाल्लें, ताका त्या एजिटेशनाचें नांवूच गाकुवेद म्हण आशिल्लें. गाकुवेद गावडा, कुणमी, वेळीप आनी धनगर हे 4 जाण सगळे 4 कम्युनिटी एकठांय जावन सगळे गोंयभर प्रचार घेत येयल्ले. तेन्ना आमचो दोतोर काशिनाथ जल्मी आशिल्लो, मागीर गुरू शिरोडकार आशिल्लो, बाकीचो बाबूसो आशिल्लो, हे सगळे आसून एक चळवळ करून एक हें केलें. तातूंतली मागीर गावडा, कुळमी आनी वेळीप हांकां 3 जाणांक स्टेटस मेळ्ळो, धनगराक मेळूंक ना. आनी ताचे फाटल्यान अशें जालें की धनगरांचें हें आहा की तुमी नाका तांकां वाऱ्यार उडयलें. धनगराक हांव सांग, तूं मागीर आन्सर दी म्हाका. धनगराचो एक हें आसा की आमकां पयलीं घेवन आमचो फोर्स घेवन हे आंदोलन फुडें व्हेलें आनी तुमचे जेन्ना मागणी मान्य जाल्यो तेन्ना तांकां वाऱ्यार उडयलें. आनी हे धनगर जो फोर्स आशिल्लो तो तुमकां ना आनी तुमचे ताका लागून हे तुमकां डिले जाले अशें दिसता. ना, आनी तुमी जे कितें हें केलें की आमी तांकां वाऱ्यार उडयलें अशें हांव म्हणना, ते म्हणटात. म्हणजे आमी दॅट इज अ चुकीची गोश्ट आसा. कारण जेन्ना गोंयान कांय नाशिल्लें तेन्ना हे जे पळय विखुरलेली जात आशिल्ली न्ही जमाती त्यो सगळ्यो एक जावल्यो. आनी तेन्ना वासू पायगांवकर सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आशिल्लो आनी ताजे कडेन ती मागणी करपा खातीर सगळे एक जाले आनी तेन्ना आमकां ओबीसीन घातले. आतां ओबीसीन घातले तेन्ना ते हे आशिल्ले कोण धनगर आशिल्ले आनी दॅट वॉज द स्टेट इश्यू. हो जेन्ना आमी घाकुवेद म्हणटात किंवा हे म्हणटात पळय न्ही तो स्टेट इश्यू आनी तो आमी ओडून दवरलो आनी आमकां जालो. पूण जेन्ना एसटी घालपाचें जेन्ना आसा न्ही तो एसटी हो सेंट्रलाचो इश्यू आनी तो सेंट्रलाचो इश्यू जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना खुबशे डिपार्टमेंट आसतात, खुबशे व्हेरिफिकेशन करचें पडटा, खुबशे कितें कितें तांचे ज्यो मागण्यो हे आसात न्ही पॅरामिटर आसतात न्ही क्रायटेरिया आसा त्यो फुलफील जावचे पडटा. जेन्ना ते थंयच्यान ते कमिटी आयले न्ही त्या कमिटी आयले नंतर आमचे तेणे सगळे डीएनए टेस्ट माती गोबर सगळ्यो केल्यो आनी आमकां ताणें मुखार धाडले. आतां तांचो जो आशिल्लो पळय न्ही त्यांचे वेळार तांगेलें तें लिटरेचर नाशिल्लें, धनगरांचें लिटरेचर नाशिल्लें. आतां तें न लिटरेचर आसपा कारण कितें तें हांव तुमकां सांगपाक शकना. पूण आमचें जें लिटरेचर आशिल्लें पळय न्ही जें खंय नाल्यार खंय तरी मागणी आशिल्ल्यो, डॉक्युमेंटेशन आशिल्लें किंवा आमी खंयची हातून पडटात तेंय आशिल्लें. आनी ताज्या प्रामुख्यान जे 64 जे रेझोल्युशन धाडलेलें तातूंत फक्त हेच आशिल्लें, हे 3च आशिल्ले. म्हणजे ती सपोर्ट करून ताणें एखादें ते मुखार धाडलें जावपाक शकता. म्हाजे कडेन ठोस पुरावे अशें ना. आनी त्या वेळार धनगर नाशिल्ले, 64 धनगर म्हणटे नाशिल्ले. म्हणजे ते ताणें कन्सिडर केलें आसतलें रजिस्ट्रार जनरल आसा पळय न्ही ताणें आमचे डीएनए सगळे आमचे हें करून आमी तातूंत बसतात म्हणून तेणें आमचें केलें. काय बाबू कवळेकार जो सद्याक मागीर बीजेपीचो डेप्युटी सीएम जालो पूण तो पयलीं काँग्रेसीक आशिल्लो. सो काँग्रेसींतलो हो बाबू कवळेकार जो आसा तो स्ट्रॉंग जातलो म्हणून मुद्दम तांकां थंयच एलिमिनेट करपाचें कारस्थान जालें ना. पळय आतां आमी जर समज म्हटलें न्ही तेन्ना बाबू काँग्रेसीक आशिल्लो. बाबू काँग्रेसी आशिल्लो, बाबू काँग्रेसीक आशिल्लो, प्रकाशाच्या अगेन्स्ट आशिल्लो आनी तेन्ना तो निवडून आयलो आनी प्रकाश तेन्ना पडलो. आनी हे सगळी वस्तुस्थिती खरी आसा ती आमी हें करपाक लिपोवपाक शकनात न्ही. ताका लागून मुद्दम एलिमिनेट केलें काय म्हणटा. ना, पूण त्या बाबू कवळेकराक सुद्दां सपोर्टान निवडून हाडपाक आमचेच हे आशिल्ले न्ही, आमचेच लोक आशिल्ले. तांचे थंय कितले कोण नाशिल्ले. पूण आमच्याच लोकांनी तेन्ना तो गवळी किंवा हे म्हणून नासले एक बरो मनीस म्हणून आमी ताका सपोर्ट केलो. म्हणजे ही जी वस्तुस्थिती आसा तुमी म्हणटात न्ही आमी दामून दवरपाक, आमी कोण आमी कोणाक दामून दवरपाक शकना. आनी आमी आज पर्यंत तांचे अगेन्स्ट अशें आमी खंयच वक्तव्य केल्लें ना की गवळ्यांक धनगरांक दिवची न्ही म्हणून. तांचो इश्यू कसो जालो तो ऑल इंडिया लेवलाचेर जालो. धनगर
हे गोंयान आसा ताज्या पेक्षा महाराष्ट्रान कितले पटीन चड आसा आसा आणि महाराष्ट्रान तांकां दिवची न्ही किंवा महाराष्ट्रान ते धनगर म्हणून एसटीन बसनात हो इश्यूवाचेर हांचो उरला अशें म्हाका दिसता. कळ्ळें न्ही. Okay. आनी मागीर तांणी कितें केलें किंवा तांकां कितें केलें हें आमकां खबर ना. तांची तांचे लिटरेचर कशें तयार केलें किंवा तांणी व्हरून तें रजिस्ट्राक दिलें आणि ते हिटीन त्या कन्सिडर केलें ना आमकां Okay. खबर ना न्ही. Okay. रिसेंटली आमी आयकलां की तांकां नेगेटिव्ह आयला म्हणून यू आर नॉट एसटीज अशें कितें आयलां अशें Okay. आयकलां ओके पूण म्हाजे प्रूफय ना. ओके एक आता हे सगळे फाटले गजाल जाले. आता बीजेपी म्हणटा तुमकां एसटी दर्जो बीजेपी आसतना मेळ्ळो. तुमचे कितें ते एसटी खातें बीजेपी आसतना केलें आनी आतां तुमकां राजकीय आरक्षण मेळचें म्हणूनय बीजेपीचो सरकार आसतनाच तुमकां तो मेळ्ळा. हे सगळे क्रेडीट हे घेता आनी तुमकां आतां मेळटलें अशें म्हणटा. आनी असो इवन सीएम म्हणटा 27 मेडल सीएम म्हणटा आनी तुमी कालचे जर तुमचो जर हो पळयलो स्टँड पळयलो जाल्यार तुमकां दिसता तुमकां 27 मेळप शक्य ना आनी ताका लागून तुमी आतां आनीक हें करपाक जाय. कितें तुमकां जर गव्हर्नमेंट म्हणटा कायदो पास जाला तुमकां 27 मेळटा विश्वास कित्याक ना गव्हर्नमेंटाचेर? पळय हो कायदो जेन्ना हे राजपत्र आमी सरकार सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचें राजपत्र पळयलें तर जालें तर जाय तातूंत सेक्शन 2 जर समज वाचली तर जालें तर जाय जाल्यार इट इज क्लियर जाता. ते सेक्शन कितें म्हणटा इट शॅल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गव्हर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गॅझेट अपॉइंट. आता हो जेन्ना आमी ह्या गॅझेटाचे जेन्ना विचार करतात न्ही आणि हांव जेन्ना गव्हर्नमेंट ऑफिसांत आशिल्लो म्हणून सांगता की हे दोन प्रकारचे असता. एक कायदो करता पार्लमेंट किंवा असेंब्ली आणि कायदो करता आसतना तो कायदो इम्प्लिमेंट करपाची जबाबदारी सरकाराचेर असता. आता सरकाराचेर जबाबदारी आसतना तेन्ना सरकार हे जे आतां आमी वाचून दाखयला त्या प्रमाणे दोन असतात. कशी सरकार म्हणटा की हो जो कायदो पार्लमेंटान पास केलो इट इज नोटिफायड इन द गव्हर्नमेंट गॅझेट इट इज चालू जालो. आता ह्या कायद्याक हे घालपाक जर समज 13च्यान आमचे हे जाल्ले आसा कितें जाल्ले आसा सर्टिफायड जाल्ले आसा की आमी इतले लोक आसा आमकां दिवपाक जाय म्हणजे ते 13चे जर समज धरले आनी ते पयलींचे आमी 6 साकून जर समज धरना आनी 13चे जर समज धरले जाल्यार 13 साकून आता 2 निवडणूक गेल्यो 17चे गेली 22चे गेली. जर समज आमकां दिवपाक जाल्यार हे ऍडजस्टमेंट बील तेन्नाच हाडून आमचे करपाक जाताले. म्हणजे ज्या अर्थान आमकां ते ऍडजस्टमेंट बील हाडून केलें ना 12 ते आता आमचे 26 बसून बीजेपीचोच गव्हर्नमेंट आसा म्हणून तेच बीजेपीच गव्हर्नमेंटान स्टेट गव्हर्नमेंटाची जबाबदारी आशिल्ली की बाबा तुम्ही सगळे स्टेटीन दिल्ले आसा तेन्ना गोंयांकच तुम्ही दिया मरे. म्हणजे हे गोवा गव्हर्नमेंटाचो जो स्टेट गव्हर्नमेंट आसा न्ही तो खंय तरी कमी पडला. म्हणजे हांव म्हजे सारकें तूं एखादें सांगता म्हणपाक शकता काय हांव म्हणटा बीजेपी तूं म्हणटा बीजेपी गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड इन इम्प्लिमेंटेशन दिस. हे जर प्रोसेस जर समज पळयलो न्ही जाल्यार फेलच दिसता. कारण हे आता हेच जे गॅजेट आसा ते गोवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटान 13 ऑगस्ट 25 पास केल्ले. आता 13 ऑगस्ट म्हणजे आता आमी 13 ऑगस्टाक पावले म्हणजे फाल्यां सादी एक 2 लायनीचे नोटिफिकेशन की हो जो एक्ट आसा तो हे तारखेर इम्प्लिमेंट जातलो. हे करपा खातीर जर समज हे केल्ले जाल्यार इश्यू आंदोलन हे करपाची गरजच ना. आता आमी ही चर्चा थांबयता आसतना थांबोवपाक कडेन पाविल्ले आसतना तुका म्हाका एक पयली एक बोवाल जालो की एसटी भितर 2 ग्रूप आसात. म्हणजे एक रमेश तवडकराचो एक ग्रूप आसा गोविंद गावडे दुसरो ग्रूप आसा प्रकाश वेळीप ते दुसरे गोविंद गावडे तांचे बरोबर आसा. हांगा ताचे फाटल्यान केसी जाल्यो आनी कितें जाल्यो ते जाल्यो आनी आतां दोनूय ग्रूप एकठांय जाल्यात. शक्ती वाडली दोनूय ग्रूप एकठांय जाले. सो हे कित्याक लागून तुमकां दिसलें की एकठांय जालें ना जाल्यार आतांच आमकां हे गव्हर्नमेंट अशें वाऱ्यार उडोवपाक सोदता ताका लागून बी तुमी एकठांय जाले? ना बेजिकली तुमी जे कितें पळय म्हटलें न्ही ते तुमी संभ्रम निर्माण केल्लो आसा. कारण कितें आसा ताका लागून तुजे कडेन तुका तूं थंयचो तातूंत सांगलेलो म्हणून क्लॅरिफाय जावं. समाजा भितर दुफी नाशिल्लीच. समाजा भितर किंवा एसटी जे लोक आसा न्ही लोकां भितर दुफी नाशिल्ली. आमदारां भितर तांची मत आशिल्ली. पदाधिकारी आसतले पदाधिकारी आसतले वयले तांची मत आशिल्ली की हांव तुजे कडेन वचना हांव ताजे कडेन वचना तो म्हागेलो हो म्हागेलो. हे जे लिमिटेड लोक आशिल्ले पळय न्ही तांची दुफळी आशिल्ली आणि ते एकामेकाक हे करताले कितें करताले आरोप प्रत्यारोप करताले. पूण समाजा भितर पूण समाजा भितर जी दुफळी म्हणटात न्ही ती नाशिल्ली आणि समाज सगळे आपले एकीपणान करताले. आता जेन्ना सामुहीक जेन्ना आमचो इश्यू येता
तेन्ना सगळे लिडर एक जावप. कारण कितें जाता की जेन्ना आज लिडराचेच कोण तरी प्रेस घेता, लिडरच प्रेस कॉन्फरन्स घेतात आणि लिडर आपले विचार मांडटात आणि जे लिडर विचार मांडटात ते पेपराचेर येतात आणि लोकांक दिसता की हे सगळे लोक त्या दोन समाज म्हणटा म्हणून समाज म्हणटा. तशें न्ही ते. म्हणून जे लिडर आसात तेणे आपल्याची बी मर्यादा दवरून हे प्रेस घेता आसतना समाज म्हणपाक जायना. तेणे जे संस्था किंवा असोसिएशन आसात ही एखादी दुफळे आसपाक शकतात. तुजी संस्था वेगळी आसतली, माझी संस्था वेगळी आसतली, ताजी संस्था वेगळी आसतली. ही संस्थे भितर आसपाक शकता. प्रत्येकाचो विचार आसपाक शकता आणि प्रत्येक संस्थेचे ऑब्जेक्ट्स म्हणटा वेगळे आसतात न्ही. म्हणजे त्या मानान आमचे गोमंतक ते आपले ट्रायबल हे आसा पळय न्ही, तातूंत गावडा, कुडमी, वेळीप हे जे आसात न्ही फ्रॅक्शन, हातून फ्रॅक्शनांत क्रिश्चन गावडा आसात. ते सुद्धा आमी एक आशिल्ले. जेन्ना केन्ना उलो मारता पळय न्ही तेन्ना आमी सगळे एक जाताले. कारण जेन्ना हे एसटी आमकां मेळोवपा खातीर सगळे आमी एक जाल्ले, व्हडलो मोर्चा जाल्लो. म्हणून तशें आमी डिफरन्स ना. आणि जेन्ना आमी हिंदू गावडा किंवा क्रिश्चन गावडा जेन्ना एकामेकाचे हे करता पळय न्ही तेन्ना आमी एक ना. सो आता हे जर सगळे पळयले जाल्यार काल तर तुमची जी प्रेस कॉन्फरन्स जाता पळयल्या की तुमकां आतां भंय दिसपाक लागला 2027 तुमकां जे आरक्षण मेळपाचें तें मेळचें ना. ताका लागून हाणें म्हणलां की आतां पणजे मोर्चा काडटले अशें प्रकाश बेळपान काल डिक्लेअर केला. गोंयाकय परत जागृती सभा किंवा आंदोलन सभा जावपाचे आसात अशें डिक्लेअर केला. सो कितें दिसता तुका मेळटलें 27 मेळचें ना? आतां हो एक्ट तयार जाला आणि हो एक्टा प्रमाणे एडजस्टमेंट जर समज करतलो जाल्यार फाल्यां जर समज ताणें तें नोटिफिकेशन 27 तारीख पर्यंत जर समज म्हटली जाल्यार 27 तारखेर मेळटलें. आनी जर समज जाय जाल्यार करपाक जाता. जाय जाल्यार करपाक जाता. म्हणजे जर समज हें केलें न्ही त्या डेट आयज कोणें करपाचें? सेंट्रल गव्हर्नमेंटान करपाचें काय हांगा करपाचें? हें आतां हें जर समज आसा वील म्हणटी जाय न्ही मनशाची वील जाय. करप खंय आहा? सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन काय स्टेट गव्हर्नमेंटान करपाचें? हे करपाचें आसा तें सेंट्रल गव्हर्नमेंट आसा, प्रपोज करपाचें स्टेट गव्हर्नमेंटा कडेन आसा. म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक सांगपाक जाय कित्याक ते माय बाप आणि हे आपले भुरगे. म्हणजे हेणी सांगपाक जाय ते गोंयांक लागू करा. डबल इंजिन. डबल इंजिन गोंयांक लागू करात. जेन्ना गोंयांक लागू कर म्हणल्यार लागू जातलें. कळ्ळें न्ही. आतां तुमी जो पयलो प्रश्न आसलो न्ही जनजागृती करपाक कारण कितें जाल्यार 2013 म्हणजे जो फायनल जाला त्या सेन्ससा प्रमाणे आमी जवळ जवळ 19 मतदारसंघाक आमी आसात. म्हणजे आमची मेजॉरिटी आसा. मेजॉरिटी म्हणल्यार तशी मेजॉरिटी न्ही, जशी सांगे, केपें, पिळवळ, नुवें हे जे मतदारसंघ आसा पळय न्ही तातूंत आमी मेजॉरिटी आमची एक रावली तर जालें जाल्यार आमी आमचो कॅन्डिडेट इजिली हाडपाक शकता. पूण हांव अशें म्हणना की आमकां दुसऱ्याचो सपोर्ट नाका म्हणना. कितें जे पीडीत हे आसात न्ही ते सगळे लोक एक जावपाक जाय जाल्यार तो मेजॉरिटीन निवडून येता. आणि 5 आनी 10 मतांनी येवपाना. परंतु जर समज आमकां 27 मेळना जाल्यार आमकांय बी दुसरे कडेन जे आमचे समाज बांधव आसात विच आर द डिसायडींग फॅक्टर. म्हणजे जे लोक थंय आसात आणि तेंगेले मतांचेर खंयच्या पार्टीचो कॅन्डिडेट येवपाची शक्यता आसा तो ते डिसायड करपाक शकता. ही आमकां तांकां जागृती करची पडटली. तूं म्हणटा की जर मेळ्ळें ना दिना बीजेपी मेळ्ळें ना जाल्यार तुमी बीजेपीचे कॅन्डिडेट वडयतले? आमी बीजेपीचेच अशें म्हणनात. आमी कोणाचे कितें पळय आसात न्ही कित्याक हांगा जर समज एक पार्टीचेंच म्हणलें जाल्यार ते वेगळे पद्दतीन जाता. आमी म्हणटाले की आमचेर जेणे अन्याय केला ताका आमी बुद्धी शिकयतले. ओके. आमचेर अन्याय केला ताका आमी बुद्धी शिकयतले. हांव अशें म्हणटा खंयच्याय पार्टेन जर तुमचेर अन्याय केला त्या पार्टेक तुमी बुद्धी शिकयतले. बुद्धी शिकयतले. सो ह्या हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. बसवाब तुवें सगळीं उतरां दिवन लोकांच्या मनात कितें जर हे आसा शंका आसल्यार त्यो हे केल्या. ताका लागून तुका मनासाकून देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं. तुमी म्हाका आपयल्या चर्चेक भाग घेवपाक. आनी आमचे सगळे पळोवपी आहा तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.